Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purun. Book your seat today. Limited seats available. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांनी प्रशासकीय कामां फास्ट ट्रॅक केल्यात. खाजगी कोमनीदाद आणि आलवार जागेतली घरां कायदेशीर करूंक यत्न. वेळ पडल्यार नवो कायदो हाडटा म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. कारण सगळ्या पुराय गोंयांत 12 तालुक्यांनी कूळ मुणकार केसीस फास्ट ट्रॅक करपाक आमी सुरवात केल्या. फॉरेस्ट रायट एक्ट केसीस आमी फास्ट ट्रॅक करपाक सुरवात केल्या. इवन दो आमी रेग्युलरायझेशन ऑफ द हाऊजीस फाटले जे रोका अंतर्गत जी घरां कायद्यान कंप्लीट जावंक शकूंक ना, बट ती इन फ्युचर फाटले आमी 10,000 लोकांनी एप्लाय केल्ले, 2,000 लोकांकूच तेजो बेनिफीट मेळ्ळो. बट त्या कायद्यानूय बी काही बदल करपाचे आसा पळय ते बदल करतले. आपल्या जागेन आपूण घर बांदलें स्वताच्या जागेत तर तेजें घर आतां फायन भरून काय आसना, बट रेग्युलरायज जावपाची गरज आसा. कारण प्रत्येक जाण दुश्मनकायेन आतां हाजे तेजेर केसीस घालपाक लागल्या आनी शेवटी कोर्ट ऑर्डर दिलो काय ती घरां मोडटात आनी घर मोडलें काय सोशल मिडियाचेर जर तुमी पळयशात जाल्यार ते सरकारान घर मोडलें म्हणटा. आमकां कोणाचेंच घर मोडपाची आमची इच्छा ना, बट जे मोडले आसत जाल्यार त्या कायद्यान म्हणजे कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे मोडटा आनी गाळी मात पयल्यो मुख्यमंत्र्याक आसता. सगळ्यात प्रायवेट जागेत असलेली, कोमुनिदाद जागेत असलेली आणि आम्ही स्पेशली जे म्हणटा म्हणजे बिचोली तालुक्यातूय आमच्या आलवारा जागेत असलेली घरां जे 1971 सर्वे नंबराचेर ज्यांचे हाऊस ओन बाय म्हणून पयलीं लागल्या तांची घरां रेग्युलरायज करपा खातीर आमी थोड्या दिसाच्या भितर नवीन कायदोय घेवन येवपाचे आसा जेणे करून लोकांची घरां रेग्युलरायज जावपाक जाय. मजगती मुख्यमंत्र्यांनी दिवचले सुमार 80 कोटी खर्चाच्या प्रशासकीय इमारतीच्या बांदकामाची बुनियादी फातर घाल्लो. ह्या इमारतीत खंय कला भवन बांदतले म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. टोटल अप्रॉक्सिमेटली 60 कोटीचो प्रोजेक्ट आमी आज बिचोली तालुक्यातल्या प्रशासना खातीर करता, बिचोली तालुक्यातल्या कलाकारांच्या खातीर करता. दिस इज एन इंटिग्रेटेड प्रोजेक्ट. त्या जाग्याचेर अलॉंग विथ द कला भवन आमी हो प्रोजेक्ट करता. म्हणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार 365 डेज शेनवार आयतारूय तो बंद उरचो ना, कारण शेनवार आयतार कला भवन हे चड मोठ्या प्रमाणात चलतलें. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.